अनेक देवाचे काकलुतीक उलो मारून सांगातान म्हणुया. सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्या उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबड अपराध. ह्या बसत बाकी सदांच सांकवार मारी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हज्या खातीर आमच्या सरस्वती देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करून आमची पातकां बक्षून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या सोम्या काकलूत कर, सोम्या सोम्या काकलूत कर. क्रिस्ता क्रिस्ता काकलूत कर, क्रिस्ता क्रिस्ता काकलूत कर. सोम्या सोम्या काकलूत कर, सोम्या सोम्या काकलूत कर. प्रार्थया. आयचे दिसा की पवित्र सभा भाग्यवंत बोनावेंतूर धर्मोद्योक्ष आनी पवित्र सभेचो धर्मशास्त्री हाचें स्मरण करता. आयचे मिसाची भेट भेटयता. रोज लिमा हाच्या सासणीक थारोणा पासत मागूंक. तेच परी वाडदीस समारंभता आमचे कॅटेकिस्ट विक्टोरिया बोतेलो. ओडलेंबाट वान ह्या समुदायाच्या ह्या कुटुंबा पासत मागुया. अनिता मिनेझीस, मारिया लुइजा फेर्नांडीस, रोजा फेर्नांडीस, एल्सी आल्मेडा, एफिस डिसोजा, ओलिंदा आल्मेडा, फ्लॉसी डिसोजा, मिगेल दे आल्मेडा, फ्रांसीस दे आल्मेडा, जुझे मारिया फेर्नांडीस. हेजे दिसा जायतीं जाणां आपलो वाडदीस समारंभतात. लग्नाचें वार्षिक वरस वो हेर समारंभ करतात. तांचो उगडास करून तांचे पासत मागुया. जायतीं जाणां पिडेन कश्टावतात, जावं घरा लागीं हॉस्पिटलांनी आसात, जावं टेस्टाक वेचीं आसात वा ऑपरेशनाक वेचीं आसात. तांचो उगडास करुया, तांचेय पासत मागुया. देवाचे काकलुतीन ह्या वर्साक आमकां फावो तितलो पावस दिल्यार पुरो म्हूण मागुया. आनी ह्या वेळार ओग्यापणान तुमची कासकी त्या सावां गरजो देवा फुड्यान घालात. सोर पदवेदार देवा, धर्मोद्योक्ष भाग्यवंत बोनावेंतुराचो सर्गीचो जल्मा दिसा समारंभूंक, ताचे व्हड जाणवायेचो फायदो काडूंक आनी ताचे कोतकोतीक मोगाची सदांच देख घेवंक आमकां फावो कर म्हूण मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत येता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासनाक. आमेन. इसायास प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप. दोलबारांचो सर्वेस्पोर अशें सांगता. हाजिऱ्याचे कोटा, म्हज्या रागाची बेटकाटी, म्हज्या क्रोधाचो दांडो, जाय तशें लुटूंक आनी चोरूंक रस्त्याचो चिकोल माडयतात. ते भाशेन तांकां माडूंक देव दोन नासलेल्या राष्ट्रा विरोधी हांवें तांकां धाडलो आनी म्हाका उडयलेले पोरचे विरूद्ध हांवें ताका अधिकार दिलो. पूण तो अशें करूंक चिती नासलो. इतल्यान करून ताच्या मनान नासलें. पूण ताचे काळीज गोरत्या गोरून आनी सगळ्या राष्ट्रांचो भस्म करूंक सोदताले. तो अशें म्हणटालो, म्हज्याच भावल्याच्या बळान हांवें हें केलां आनी हांव गिन्यानान देखून म्हजे जानवायेन तें येवजिलां. राष्ट्रांचो शिमो हांवें काडून उडयल्यो आनी ताच्यो गिरेस्तकाये लुटून व्हेल्यो. सोदरेर बसल्यांक हांवें निकालून सोकला आपटिले. सुकण्याचे गोंठेर जाले
पोरी त्या राष्ट्रांच्यो गिरेस्कायो म्हज्या हातांनी कान घेतलेल्यो सांडलोळी तांतयां व्हरतात ते भाशेन सगळो संवसार म्हज्या हातान घेतलो. कोणेच फाकोटे हालोवंक नात, कोणाचीच सोंच उक्ती जावंक ना, कसली चिचिणी ना. कुराड घेवन कातोत्ता त्या मनशा मुखार कुराड मिरसाय करीत वो चिपऱ्या मुखार कोंटोवचीचे आपली बोडाय सांगूंक जाता अशें जाल्यार दांडो दवरता ताका दांडो दोनायता आनी याज्ञिकाचो न्हंय ताका बोडी उखलता अशें म्हणचे पडले. ताचे मजबूत झुजाराचेर हे भाशेन दोळबाराचो सर्वेस्पोर भोव अस्कोत करता तसली पिडा धाडटलो आनी ताच्या वैभवा खाल जळट्या उज्या सारके एक उक्तें पेट्टले. सर्वेस्पोराचें उतर देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब सर्वेस्पोर आपले पोरचे कधीच सांडचो ना. सगळीं म्हणुया सर्वेस्पोर आपले पोरचे कधीच सांडचो ना. तुजे पोरचेक ते चेपतात सर्वेस्पोरा. तुवें विसून काड्डल्यांक दोगडायता, विधवाचो आनी पोदेसाचो जीव काडटात, अनाथ भुरग्यांक जिवेशी मारतात. जबाब सर्वेस्पोर आपले पोरचे कधीच सोडचो ना. वयल्यान म्हणटात सर्वेस्पोर पडे ना, जाकोपाचो देव चीत दिना. मुकुट्याल्यो मुकुट्यानो समजून घेयात, आरे पिश्यानो केन्ना तुमकां बूद येत. जबाब सर्वेस्पोर आपले पोरचे कधीच सांडचो ना. जाणें कान घोडला ताकाच आयकूंक येना, जाणें दोळो रुचला ताका दिसना. तो जो राष्ट्रांक शिक्षा दिता तो कास लावचो ना. जो मनशांक जानवाय दिता ताका जानवाय आसची ना. जबाब सर्वेस्पोर आपले पोरचे कधीच सोडचो ना. कित्याक सर्वेस्पोर आपले पोरचेक सोडचो ना? आपणे विसून काडलेल्यांक तो सांडचो ना. जोडटी नव्यान उठ्ठी परमणे जातोली आनी सगळीं प्रमाणीक खालसां ती मादून घेतोली. जबाब सर्वेस्पोर आपले पोरचे कधीच सोडचो ना. उद्गार बापा सरकार आनी पितिमीच्या दुनिया हांव तुका दिनवासता, कित्याक सर्गीच्या राजाचो गूड तुवें ल्हानवांक उक्तें केलें. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. मातयेवा प्रमाणे शुभ वर्तमान. वैवान तुका सोम्या. जेजून म्हणलें, बापा स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या दोनया ह्यो वस्तू जाणाराक आनी शाण्याक लिपोवन दवरल्यो आनी सुपल्यांक उक्त्यो केल्योय म्हूण हांव तुका दिनवासतां. होय बापा, हेंच तुका बरें दिसलें. सगळें म्हज्या बापान म्हज्या हातांत घाल्लें आसा आनी पुताक कोणूच ओळखना बगोर एकलोच बाप. तशेंच बापाक कोणूच ओळखना बगोर एकलोच पूत आनी जे मनशाक पूत आपले कुशीन बाप दाखयत तोच. सोम्याचें शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आमकां सगळ्यांक तरेकवार भासांचे अणभव आसात आनी जे अणभव आमच्यांत आसात ते आमी दुसऱ्यांक केन्नाय सांगूंक सोदता. आनी जेन्ना आमी हो अणभव दुसऱ्यांक सांगता तेन्ना दोन भासांनी घडी एक तांची वागणूक आमचे सवें जाता. एक वागणूक अशी,
हांव कितें म्हजो अणभव सांगता तो दुसरो ओगो रावन आयकतलो आनी मानून घेतलो. जाल्यार दुसरो तराचो लोक आसता, हांव अणभव सांगूंक सोदतां, थोडें आयकतलो, मागीर आपणें थोंड घालतलो आनी आपणाक जाय तें सांगतलो. तो म्हणटलो म्हजें सगळें अशेंच घडलां आनी तूं कितें सांगता ताचेर घोडे बोर घालचो ना, कारण तो आपल्या तोंडांतलें आपल्या मनांतलें तुमकां सांगूंक सोदता. तर मोगाच्या इश्टानो, जेन्ना सुर्गीच्या राजाचे गूट आमच्या कानार पडटात तेन्ना आमची वागणूक कोण परी जावची तें आयचें शुभ वर्तमान आमकां सांगता. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयता जेजू बापाक दिनवासता, दिनवासणेचें मागणें करता. आनी कसलें मागणें? तो सांगता, बाप्पा, सुर्गीच्या राजाचे गूट तुवें ल्हानाक उक्ते केल्यात आनी जाणारांक ते लिपोवन दवरल्यात म्हूण हांव तुका दिनवासता. मोगाच्या इश्टानो, देवान ओनीत केली कशी? इट इज सॉर्ट ऑफ अ इनजस्टीस. कारण देवान गूट जाणाराक लिपोवन दवरल्यात आनी ल्हान मनशाक उक्ते केल्यात. ओनीत कशी दिसता, पूण मोगाच्या इश्टान ती ओनीत न्हय. कारण देवान जाणवाय सगल्यांक दिल्या. देवान सुर्गीच्या राजाचें गूट वडकुपाचें देणें सगल्यांक दिलां. पूण जेन्ना नेणाराक तें कळटा तेन्ना नेणार मानून घेतात. ह्या पासून जेन्ना जेजू प्रवचन करतालो तेन्ना जायतो लोक ताच्या फाटल्यान वेतालो आनी 2 पंगड थंयसर आमकां दिश्टी पडटात. एक पंगड जेजूक मानून घेता आनी दुसरो पंगड जेजूचेर आड घाराणी घालता, विरुद्ध वेता आनी ताका नाटक करूंक सोदता. ते जाणवायेन भरलोले मनीस. तर मोगाच्या इश्टान हो दुसरो पंगड जेन्ना जेजू कितें सांगतालो ते बेऱ्या कानार घेताले. कारण तांकां आपलें गिन्यान आहलें, आपली जाणवाय वापरून हें अशें हें तशें ते भाशेन सांगूंक सोदताले. पूण जें कितें जेजू सोच सांगतालो तें मानून घेवंक एकदम अवघड. ते घेवंक सोदिना. आनी ह्या पासून जेजू म्हणटा आपूण बापाक दिन वाचता. तर मोगाच्या इश्टानो, ह्याच्या शुभ वर्तमानान आमकां कितें संदेश घेवया? दिसा दिसपट्टी तरेकवार भासां उदेशी सुर्गीच्या राजाचे गूट आमच्या कानार पडटात, आमच्या काळजांत वेतात, आमच्या मनांत वेतात. तर आमकांय आज एक निर्णय करची गरज आनी आमकां एक प्रश्न विचारुया. सुर्गीच्या राजाचे गूट जेन्ना परगट जातात तेन्ना हांव म्हज्यो जाणविकायो सांगता काय? वो ल्हान मनशा सारको हांव सुर्गीच्या राजाचे गूट मानून घेता काय? बेठोनेक आमी गायन गावुया C17 गोवां कोणयो बारीक ओडक्यो पान 35 C17 पेज 35. गोवां कोणयो बारीक ओडक्यो उंड्याचा ताची वापस मोच्या बाबा बोळणी वांगडा जेजू भितर जिवीत मोचे मिसाल भेटून जाता मनशा जिवा उणो पसंद करे मनशाक सोडून जिवीत सोडून खुशेल बाबा Jesus sobe ontang tuka jivit moche unshak soru jivit soru koshe baba Jesus sobe ontang tuka jivit moche. म्हज्या भयणी भावानो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेन आमच्या आनी आख्खे पवित्र देवाक सर्वेस्वर मानून घेवं. सर्वेस्परा,
तुका उलो मारतले तुजे पवित्र सोबेच्या दानाचेर तुजी दोळ्यार दिश्ट घाल आनी भावात्याची पवित्रतायेन वाडूंक ती आत्मीक पोसवण करून दी. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आनी तुमच्या आत्म्यान सवे आसूं. तुमची काळजां उबारात. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सर्व काळी आनी सर्व थाय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या भक्ताचे पोरबेन तुवें पवित्र सोबेक तूं संतोश दिताय. अशें तुज्या बागिवंत जिविताचे ताच्या बागिवंत जिविताचे देखीन तूं तिका धिरान भरताय. ताचे शिकवणेन तूं तिका गिन्यानान उजवाडायताय आनी तांच्या मागण्या वरवीं तूं तिका सांबाळटाय. देखून सर देवदूतां आनी सांता भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Sorgani संसार बोल्या तुझ्या वैभवान. होसाना स्वर्गी सर्वेस्पराचे नावी येता तोच सुभागी. होसाना सर्वेस्परा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सोर. देखून दोवा परी तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची खूड आनी रगत. कोश्ट मरण सोसूंक आपकुशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही मोजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका दिन वासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची खाल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकाचें भक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उकड्यासाक करात. भावार्थाचो घोट. सोम्या तुझे मरण आमी समोर आनी तूं परत येसो. तुझे पुनर्जीवन देखून सर्वेस्परा सोम्या जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनरुज्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सर्वणेची खाल्स पेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलां देखून आमी तुका दिन वाचता. क्रिस्ताचे कुडींत आनी रोगतांत वांटो घेतल्यांक आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालती खायन मागता. सर्वेस्परा,
आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. अशें लियो आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नॅरी आमच्या गवडी बापा, सिमियांव आमच्या आदारी गवडी बापा आनी सगळ्या संस्कारणी घेतलेल्या बरोबर तिका प्रिती मोगान सोपूर्ण कर. तशेंच पुनोद शिवणपणाच्या बरवशान अंतरून गेल्यान त्या सगळ्या आमच्या भाव भयणीचोय उगडास कर आनी तुजे काकलुतीन अंतरलोल्या समेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पडोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची काकलूत कर म्हूण आमी मागता. अशें बागयोंत आंकवार मारी देवाची माय सांगाती, बागयोन जुजे तिचो पोती, बागयोन दोनदुतां आनी सर्व खाणी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या सांतां भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांच्या सांगाता तुका वाखाणूक आनी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनीक ताच्या सांगाता आनीक ताचे थाय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सोरपोद्वेदार बापा सोरमान आनी मोहिमा तुका सासणाच्या सासना. आमेन. देवाच्या उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सरवंडाराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थना आतां दीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जाता. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमच्या चुकलेल्या मोक्षिता तशें आमचे पातकां मोगोस आनी आमकां थळण्यांत पर्यंत दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सावस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बोरवाशान अंतरेकलोल्यांक आमकां तुजे उदार काकलोतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडती पोती आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरनुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सोबेच्या भावार्थाची दिश्ट घाल आनी तुजे कुशये प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाची श्री संवसाराचे पाप काटिली आमची काकूत कर. देवाची श्री संवसाराचे पाप काटिली आमची काकूत कर. देवाची श्री संवसाराचे पाप काटिली आमकां शांती दी. पळयात, ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती. शिडयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावो ना. मुळे कुतर मातुलोय म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कुडान रावता तुमकां सासणाच्या.
जेजू आमच्या गाडजान शोधना गायन गावया. D4 आशेता खाडीस मौजे पान 49. D4 पेज 49. आशेता खाडीस मौजे स्वादी गेल्या तुझ्या राग राधा विस्फोटे आशेता काळीज मोचे स्वादी गेल्या तुझ्या रागुरावता विस्फोटे वेळून मोगाक मोच्या तानेला तुझ्या रोगात जेजू काळीज मोचे तुझ्या मागासो इतले मागचे तानेला तुझ्या रोगात जेजू काळीज मोचे कुसा तुझ्या मागासो इतले मागचे काळीज मोचे काळा कोई नाका येशू मोच्या दिव्या तुका स्तुती म्हाका एकवटून काळीज मोचे काळा कोई नाका येशू मोच्या दिव्या सगळे उभी राहूया. प्रार्थूया. सर्वेस्परा, पवित्र जेवणात आम्ही वांटो घेतला. या पवित्र गुटांत परतून परतून वांटो घेऊन
तुझें जिवीत आमचे भितर अदीक अदीक वाडूं म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. अनेक स्वर पदवेदार देव बाप, अनेक पूत, अनेक पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मागणे सामिगेलीक सामिगेल महापडव्या लढाईच्या दिसा तूं आमकां राख. देवाच्या कोट्यापणांतली आनी फासांतली आमकां सांबाळ. देव ताका धमकी दिवं म्हूण आमी कालतीपणी मागता. आनी तूं सर्गीच्या दरबाराच्या देवाचे पदवीन सैतानाक आनी सगळ्या कोट्या आत्म्याक यमकोणान लढून घाल. कित्याक त्या संवसाराचो नाश आख्या संवसाराक चलवतात. आमेन. घेवंत मारये, तूं आमचो सदांकाळचो आसरो, आदार, तूं आमचो आसरो आनी तूं आमचो बोरवांसो. आयज आमी तुका भेट करून आयल्या. तुवें आमकां सोडून दिलेल्या सोडकारा खातीर आमी देवाक आर्गां दिता. आदाराचे माई आमी तुजो मोग करता. आमचो मोग दाखोवच्या तुजी सेवा सदांच करतल्या. दुसऱ्यांकूय तुजें कांय ओडून हाडून शक्ती भितर सोद आमी करतल्या म्हूण भास दिता. पदवेदार माये, आमकां हे उपकार जोडून दी. तायलांचेर जोय तरून गोठाय जेजू क्रिस्ताचो सोपून मोग एक पवित्र मोण आनी तुज्या पुत्रा सवे सासणाचें जिवीत. सदांकाल आदार दितेले माये, आमचे पासत विनोदी कर. जोमातीचें प्रार्थन. हे सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुजे माये मारयेच्या एकाच उतरान गालिल्याच्या काना नगरांत उदक आसलें तें धाका सोऱ्यान तुवें बदल्लें. तुजे मायेच्या आसऱ्या आमी हांगा जमा जाल्या. आमची मागणी तिचे उद्देशी आयकून घे आनी आमचे उपकार मानून घे. आमेन. हे आदाराचे माई, आमी तुका उलो मारता. जिव्यांक सांबाळ, मोतेल्यांक पाव, हाडल्यांत आमकां थिराय. आमच्या दिसपट्या जिवितान आमकां कोर गोवाय. दिसपट्ट्या गोरसांनी मागणे. हे आदाराचे माई, व्हडा विस्वासान आमी तुजे मुखार आयल्या. आमच्या दिसपट्या जिविताच्या गोरसांनी तुजो आदार आमी लालेवन मागता. कश्ट दूख उस्के कोदी वेगळा सोपेस्ता हे आमचे निर्वाग हाडलेले खोरीस. ह्या ओचोड्यांनी आमची दोयेन जतन कर. तुज्या बुदाच्या कोस्तान आमचें मन एकठांवन मोगान आनी सुस्मिकायेन सगळें सुसूंक आदार दी. भावार्थ्याचे मागणे. आमच्या बाब साहेबाक, बिस्म साहेबाक सरकारी राजकार्यांक जाणवाय आनी शाणेपण दी म्हूण मागता. हे सोम्या आमचे मायोदेशी आमकां आयक. सोमेस्त मनीस भाव भाव कशे एकचारांत आनी धर्मीक एकवटान जिवंशे कर म्हूण मागता. हे सोम्या आमचे मायोदेशी आमकां आयक. सगळ्यांनी आमी पवित्र आत्म्याचे सुचोवणे प्रमाणे आपापलो बेस वेचून काडल्यार पुरो म्हूण मागता. हे सोम्या आमचे मायोदेशी आमकां आयक. मेल्ल्या सोमेस्त भावात्याच्या आत्म्याक सासनाचो विसव दी म्हूण मागता. हे सोम्या आमचे मायोदेशी आमकां आयक. सोमेस्त मनशांनी तुज्या स्वताचो उजवाड पळोवचो आनी तुज्या मोगाची ऊब भोगोशी कर म्हूण मागता. हे सोम्या आमचे मायोदेशी आमकां आयक.
आतां आमच्याच मनांतल्यो आमच्यो काशा गरजो आमच्या आदाराचे माये थंय घालुया. तू गोडवाईच्या डोळ्यांनी सासवटाची माई डोळ्यांका पाया लागी तुझे भावार्थ्याचे मागणे. ह्या दाराची माई तुगरे सुशी उदार देवाची सोदगिरणी तूं आमकां वांटाय. आमा भुरग्यांची दोराखण कोर. क्रिस्तांत तूं आमच्या पातकांचे मोगसणे आनी आमचें तारण सोडूंक आदार दी. एकूच आमी बेतांव थारण्याच्या वेळार तुका उलो मारून सुखोन निर्भागी बाळां जाय तूं. जेजूचो मोग सदां शेवटा पर्यान जिवूंक आनी आयत्या मनान बेल्याची सेवा चाकरी करूंक तूं आमकां आदार दी. हे आदाराचे माये. आतां आमी सर्वय सुमया आनी काळाच्या क्रिस्तांवाक एकवटून मारेची स्तुती करुया आनी तिच्या शक्तिवंत शारोणा काल जिवंक आमकांच ओपून दिवया. नमान मारी कृपेन बोलले सर्वेस्परचे तायसा ओस्तऱ्यामध्ये तूं सदैव सदैव तुजो पूज जेजू. भागीरथी मरी देवाचे माई आमा पापियां खातीर विनोदी कोर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आमचे पासत विनोदी कोर ए देवाचे भाग्यवंत माये. क्रिस्ताच्यो वासावण्यो आमकां फावो जावच्या. प्रार्थुया. ए सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें मारयेक तुजे मायेक आमची आवय करून दिली. सदांच थंयार आमकां आदार दिवंक आमी तुजे लागीं मागता. आमकां ज्या काळ जाणतावन तुजे आवयचो आदार सोदता तुजे सरवणेचो फळ सासणाच्या सासणाक भोगूंक दी. आमेन. पिडेवंतांचेर आशिर्वाद. ए सोम्या कुडीचे असोक्तायेन कश्ट वतल्या तुज्या चाकरांचेर तुजी दोयाळ दिश्ट घाल आनी तुवें रचलेल्या आत्म्याक ऊब दिवन जीव बरीत कर. अशें कश्टां वरवीं नितोड जावंक बेगीनच तुजी दोयेन भलायकी जोडच्याक क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. आमचो सोमी जेजू क्रिस्त तुमच्या सांगाता आसूं तुमकां राखच्याक. तो तुमचें सवें आसूं तुमकां सांबाळच्याक. तो तुमच्या फाटल्यान आसूं तुमची राखण करच्याक. तो तुमचे वयर आसूं तुमचेर आशिर्वाद घालच्याक. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. भोव कोनवाडी आंकवार मारी उगडास तर की कोण तरी तुजो आसरो घेवंक धांवलोलो. तुजो आदार मागूंक आनी तुजी मजत सोदूंक गेल्लो. तुज्या हातांतलो आलाशिरो घेनासतना उरला म्हूण केन्नाच आयकूंक येवंक ना. ह्या बरवाशान रावून हांव तुज्या घरान धांवून येता. आंकवार मारी माये म्हजे तुजे सोशी हांव येता. हांव पातकी आनी दुखेस्त तुजे मुखार उबो रावता. देवाच्या पुताची माये म्हज्या मागण्याची बेपरवा करूं नाका. पूण दया करून ती आयकून घे आनी फळादीक कर. आमेन. मिसाच्या शेवटाक गायन गावया. टी 50 स्वादीक तुझें नांव मारिया पान 225 टी 53 पेज 225. स्वादीक तुझें नांव मारिया
सर्वाधिक तुझे नाव मारिया, लोकांना उचालना, भुरग्या पोरांतल्यान मारिया, काळजांत सांबाळना, मारिया